व्याधि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार सगळी भक्त बांधवांक। आईचे आमगेल हे सेशन आक तुम्ही सगळे आयिल्ले काक आणि प्रति भागवत पुराण कोंकणी आमगेल सेशन आक तुम्ही सदा अटेंड जावच खातीरी जलील खातीरी हांव आज भागवत पुराण कोंकणी तर्फे ना तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद अर्पण करता आसा। आता हांव आमगेल गेस्ट स्पीकर हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजीले एक सान रीतीना पात्र परिचय कोण दिव्या म्हणून हांव प्रयत्न करता आसा। कसली चूक असल्यारी म्हाका क्षम करता म्हणून हांव तुमगे सगळ्या लागीं मागता आसा। जे रमेश कामत हांनी केरळाचे पैनूर गांवाचे रिटायर्ड केनरा बँकाचे एम्प्लॉई हांनी डिसिपल ऑफ जय पताका स्वामी महाराजाले बेंगलोर लोकल टेम्पलांतू सेव दिता आसाच। भगवत पुराण एकादशी सेशन बी हांनी घेता असताच आणि भजन कीर्तन भारी लायक करून सांगताची। हांक 2 चेडूं, एक पूतू आणि एक धूव। धूव बी हांगेले भारी लायक भजन सांगता आणि कोंकणी प्रीचिंगाक मस्त सपोर्ट बी करता आसा। ओवर टू यू प्रभुजी। प्रभुजी। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हाँ, थैंक यू वेरी मच माताजी। मगरे आई कितना है समझना सगळे वही प्रभुजी ऐकता और ने समझना है। ओके, शुरू करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लिङ्गयते गिरिं तत्कृपात् तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते आचार्यपादाय कृपदायिने गौरकथाधमदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। उपस्थित जान चले सकड़ाई वैष्णवांक भक्तवृंदांक बड़ाई के साष्टांग प्रणाम। आयचे विषय
बरी मधुर जाम से लेकर भजनाच्या करतो ते म्हणाली श्रीनाम त्यांग पुढे सांगितलं असा आता मी ऐकली असं भारी चंद्रपूर्ण मधुर जाम एक माताजीना हे भजन गान केलेलं असा कळवा तशी म्हाका तितलं ऐकून जो गान करून जायना म्हणून मी गेलं जाल्यार ही ताजी गान म्हळी ते लास्ट टाइम हांव ते भजन म्हणलेलें आसा आनी ताजे अर्थ तुवें सांगिल्लो आसा जाल्यार ही ताजे विशद जे हांव न्हू एक ताजे अर्थ आनी ताजे भावार्थ पुराय सांगूंक म्हणून एक निवेदन आदेश मेळ्ळेलो आसा म्हाका ते निमती हांव हे सेशना म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ टायम अलॉट करून दिल्लो आसा ताजे अर्थ भावार्थ पुराय हांव तुमकां सांगूं वता आनी हे भजनांतू म्हळ्यार आमगेले वैष्णवाचार्य महान जानेश्वर वैष्णवाचार्य भक्ती विनोद ठाकूर तांणी बरयल्ले एक 4 couplets म्हणून संगीत चारी ईरडीचे दोन लाईन आशिल्ले चारी श्लोक होते हे श्लोक म्हळ्यार अत्यंत महत्वपूर्ण जे आशिल्ले एक श्लोक ह्यांतू हे श्लोकांतू हे आमगेले सगळे वेद सर्व वेद सारांश हातूंत निवेश केल्लो आसा हातूंत निक्षिप्त केल्लो आसा कळ्ळा विंगड कसले हे भजन मात्र पुरो आमकां कृष्णा बोध हातूंत आमी मुखार वचाक सहाय करूंक कळ्ळा हे भजन मात्र ताजे अर्थ समाधान करून ते भावार्थ हांगेले जाल्यार आमगेले संपूर्ण जाता आमगेले कृष्णा बोध म्हूण सांगूं येता कळ्ळा तांतूं चुकी कांय ना सांगल्यार त्यावेळे गान केल्लो आसा हांगा हांव एक एक लायन सांगून ताजे अर्थ सांगून ताजे भावार्थ पुराय सांगून तुमकां ते प्रसन्न करता गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे आनी तू कसली मधुरिमा ते आमकां कळटा गोडसाणी कसं जाता स्वीटनेस व्हॉट इज द स्वीटनेस इन दिस आनी तो सांगता गौरांग महाप्रभू तांणी हे भजन आसना हे हरे कृष्ण महामंत्र बरी मधुर करून बरी मधुर स्वरारी सांगितलं आसा म्हणून सांग गौर सुंदर प्रभू बरी मधुर स्वरारी गान केल्लें आसा हेच भजनेची हे हरे कृष्ण मंत्राची अति मनोहर अति सुंदर अति मधुर ज्ञान आशिल्लें कळवा ते गौरांग प्रभून इतले मधुर ज्ञान गायन केलें म्हणून आमकां भक्ती विनोद ठाकूर हातूंत सांगता कळवा हेजे मधुरिमा कसं जालें आमी आतां खाता जी जेवता जी पुराय तांतूच्या एक गोडसाण आसा आमी पायस आनी रसगुळा आनी मिठाई उंडो असल पुराय आमी पायस गोडशें हें पुराय खाता ना ताजी गोडसाणी ते आमी आस्वादन करतात न्ही ताजे आनंदाने अनुभव करता चांदला गोडस सांगता कळवा तशी गोड ते अंतू आमगे भौतिक अंतू आशिल्ले
आहार निद्रा भय मैथुन म्हणून सांगता आपला. तशी भौतिक लोकांना चार तत्वस म्हणून सांगता. खावचे जेवचे न्हिदोचे मैथुन करचे अंतू शिरते गोडसाणी मधुरिमा आनंद गोडसाणी म्हणून आनंद म्हणून सांगूया. हे भौतिक लोकांचो आमकां आनंद अंत मात सेंटर जावन आसा केंद्रीकृत जावन आसा केंद्र जावन आसा कळ्ळें. सेंटर अराउंड all our activities around all these four principles of life: bhautik life, material life, ahar nidra bhaya maithunam. अंतुशिलते रस अंतुशिलते ते आनंद ते माधुर्य म्हणून सांगता कळ्ळें. ते आमी आस्वादन करताची. जाल्यार अंग मधुरिमा कसले ते न्ही अंत संगीले मधुरिमा ते गोडसाणी कसं मारी ये मंत्र आशिल्ले ते भौतिक जावन आशिल्ले न्ही ते अभौतिक जावन आशिल्ले दिव्य जावन आशिल्ले मधुरिमा ते कळ्ळें. ते आमी आमकां ते मधुरिमा येदुलता अनुभव केले ना ते आमकां टेस्ट ना तांतूं इंट्रस्ट ना ते म्हणून जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी पुरा आचार्यान बरो सांगिल्लें आसा आमगे भक्ती विनोद ठाकुराले शिष्य जावन आशिल्ले भक्ती सांगले तांणी ते आचार्यान सांगिल्लें आसा. कसं म्हळ्यार एक नीम ट्री म्हळ्यार बेवा रुखार किडो ते किडे निमगेले अरे हे गोडशें गोड कसं म्हणून तसो ताका कसो गोड गुंतो बेवा रुखार आशिल्ले कीड न्हू ताका ताणें दोलताय गोडसाण अनुभव केलेलो ना ताणें गोडसाण मात्र अनुभव केल्लो आसा कळ्ळें. तशी आमी हे भौतिक लोकांचो आनंद म्हणून सांगता जी आमी इंद्रिय आनंद हांगा सांगिल्लें पळय चार विधा आशिल्ले ते आहार निद्रा भय तंतशिल्ले ते आनंद तंतशिल्ले ते मधुरिमा माधुर्य गोडसाणी ते आनी अनुभव करता. आमकां ते अभौतिक जावन आशिल्ले ते हे मंत्राचे दिव्य जावन आशिल्ले ते दिव्यत्व आमकां ते आत्मीक जावन आशिल्ले आनंद कळ्ळें. ते आत्मीक जावन आशिल्ले आनंद आनी ते कृष्णानंद रामानंद म्हणून सांगू येता ब्रह्मानंद ते आनी आमी समस्या ते अनुभव करले ते दोलताय केले जाल्यार आमी ते सोणाचे ते कळ्ळें. तो भगवद्गीतान सांगलां आमगे उन्नतज्ञाशी रुची आमी अनुभव केल्यार अधमज्ञाशी रुची पुरो आमी सोडटाची म्हणून दोनी अध्यायी सांगिल्लें आसता कळ्ळें. तशें उन्नतज्ञाशी रुची आमी अनुभव करनी ते रुचीर हांगा ते मधुरिमेत हांगा भक्ती विनोद ठाकूर सांगता कळ्ळें. गाय गोरा मधुर स्वरे कळ्ळें. तशी मधुर जावन आशिल्ले स्वर आमचे मधुर जावन आशिल्ले हे भजन आसता हे हरे कृष्ण महामंत्र ते सांग आमकां गोत आसा. चैतन्य महाप्रभू कृष्णाले अवतारात करणार अवतारात हे नाम आमकां सकाळांक वांटून दिल्लें आसा तितल्याक मर्सिफूल जावन आशिल्ले अवतारात करुणा अवतार सकाळांक वांटून दिल्लें आसा हे कलियुगांत कळ्ळें. ताजे माधुर्य आमकां ते वांटून दिल्लें आसा ते माधुर्य हांगा भक्ती विनोद ठाकूर सांगता आमचे लागीं इतलें मधुर पळय तें आस्वादन करूंक येता सांगता. हे भजनां पुरो ते मात्र सांगता जे आस्वादन करूंक येता कळ्ळें. तशी मधुर जावन आशिल्ले ते हे स्वरारी हे मधुर जावन आशिल्ले कळ्ळें. कृष्णा पुराय मधुरच जाता सक्कड मधुर जावन आशिल्ले सो मधुराधिपते अखिलम मधुरम सांगिल्लें कळ्ळें. मधुराधिपती तो मधुराचे अधिपती तो सक्कडें अखिलम तागेलें पुराय मधुर मधुर म्हणल्यार आनंद आनंद आमचो आनंद कंद न्हू तो इज सोर्स ऑफ ऑल हॅपीनेस कळ्ळें. दिव्य जावन आशिल्लें आनंद डिवाइन हॅपीनेस इटर्नल हॅपीनेस म्हणटा सांगता. ताजे सोर्स तो ताजे आनंद कंद जाता तो म्हणून सांगता कळ्ळें. तशी ते आमी हे
हरे कृष्ण महामंत्र पोणबळे इतले सुधार कसले तराशिले ऑफेन्स नसले अपराध नसले कोण बोलते गान करता आणि त्या अटेंटिव्ह जावन ताका रूल्स रेगुलेशन पराय ना जाल्यार त्याला तांणी सांगलें अपराध नेक सांगिल्लें आसा कसले अपराध ना तरेची आमी ते गान केला ते सांगलें कीर्तन केलें जाल्यार ते जेप केलें जाल्यार ताची मधुरिमा आमकां आस्वादन करायचं आता इलेक्शन पुराय सांगिल्लें आसा मधुरिमा आमी आस्वादन करता आमकां तें इलेक्शन कसं जालें तें आमचें एका सेशनांत हांवें सांगिल्लें तें पुराय कळ्ळें तांतू तशें तें मधुरिमा आस्वाद करूं सांगता तांकां कळ्ळें तें मधुर जें आसलें सोरो मात्र आस्वाद कर्णानंदकरम जें आसलें तें मात न्ही तें ताजे अर्थ कळ्ळें आयकुचें चंद आसा इतलें आयका चांद न्हीद काडयत आयकून आयकून चांद न्हीद पडटा न्हू जाल्यार न्हिदासून जागत रावता हें म्हणचें कळ्ळें जीव जागो म्हणून गौराचंद्र बोले म्हणून सांगिल्लें भक्ती विनोद ठाकुरान सांगिल्लें आसता अंतू आमी माया वंटीन तूं न्हिदोंपळाचे पिशाच माया म्हळ्यार पिशाच ते वंटी आमी न्हिदोंपळाली न्हिदोंपळ्यांची कळ्ळें तेंची उठ्टायाची म्हूण सांगता गौराचंद्र सांगता आमी सांगता न्ही गौराचंद्र सांगता उठ्टाया जागो म्हणून हें मधुर जें आसली हें हरे कृष्ण महामंत्र गान सगळ्यांक सांगता उठ्टायाची इतली पिशाची ती माया म्हळ्यारी मागीर थंय सांगता तिनी श्लोकांत आसता मायाबद्ध जीव म्हणून सांग कळ्ळें उठ्टायाची आत्ताच उठ्ठाका तुमी न्हिदोन पळोवं काची न्हीद म्हणून सांगला कसं तें न्हीद म्हळ्यार आमी अज्ञान तूं आमगे भौतीक जें आसली जिवताची अज्ञान जें आसली जीव जाता आमी लेखता हेची जीव जाता आहा निद्रा बाई वयतना हेची तुजे आनंद म्हणून आमी लेखता जाल्यार आमकां आनंद मेळटोय आमकां दुख्ख मेळटा विष्णू सांगता हे भौतीक लोक दुःखालय म्हणून कळ्ळें दुःख भुक्ती आशिल्लें आलयम हेजें आगत हांकां आनंद ना आमी हांकां चप्पल शॉपार वचून मिठाई दिवन गेल्या म्हणजे कितें आमी हांकां हे भौतीक लोकांक तूं आनंद दिवन गेला आनंद नासतले कडेन आमी आनंद दिवन गेल्यार आनंद मेळटलो आमकां मेळना आनंद मेळका आशिल्लें वाट आसा ते हांगा सांगता चैतन्य महाप्रभू हे हरे कृष्ण महामंत्र तांतू आमकां आनंद मेळटा आत्मीय आनंद मेळटा आमगे जिवाच्या केला आनंद आमगे शरिराक आनी मनाक अशें कडेन आनंद करूं आशिल्लें एंटरटेन करूं आशिल्लें न्ही मनोरंजन करूं आशिल्लें न्ही तें आनंद ते आनंद मेळटोय जाल्यार आमकां जिवाक जावंक आशिल्लो आनंद ते आमकां हे हरे कृष्ण महामंत्र सांगल्यार मेळटा म्हणून सांगता ते हेजें मधुरिमा सकड आमकां कसो जावक कसो जालें आमकां कोणाक दुख्ख जावक कळ्ळें जनन मरण रोग वार्धक्य ते कोणाक नाका आनंद जावक सूख जावक कळ्ळें आमकां मरण नाका आमकां वार्धक्य गेल्या म्हणजे वार्धक्य जावक म्हणून कोणाय लेखनाची रोग जावक म्हणून कोणी लेखनाची कळ्ळें तें नाका जाल्यार हे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणलें जाल्यार तांसून आमकां मुक्ती मेळटा जन्म मरणांसून दुख्खांसून मुक्ती मेळटा हे नृत्य करता नाम तेच हे नामाचें माधुर्य तें स्वीटनेस कळ्ळें ताची मधुरिमा ताची गोडसाणी हे येता म्हळ्यार आमच्या सगळ्या दुख्खांसून हे मुक्त करता मोचन करता तेच हाजें मधुरिमा तें ताजें माधुर्य हे ताजें स्वीटनेस तशें आमकां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशें कीर्तन करता तुका म्हणून सांगता नेक्स्ट आमचो दोन श्लोक हांव सांगता कसो म्हळ्यार आमकां
भजनांचो दोन्ही स्टेप सांगू. गृहे ताको वने ताको, गृहे ताको वने ताको, सदा हरी बोल धपो. सदा हरिदेव कोण जलारी? गृहस्थ जलारी, वानप्रस्थ जलारी, संन्यास जलारी, खंयचे आश्रमांत अशील जना जलारी. कसा चेड संघचे अंदर भगवद्गीता सांगला म्हणजे स्त्रियो वैश्य सदा शूद्र ते अपि पराम गती. कोणाकय हे भजन हे नाम संग वयता आनी तांकां परांगती मेळत. हेचे पुरा सांगिल्लें आसा. त्यावेळे हांगा गृहे ताको वने ताको म्हणाली. गृहस्थ जेला चिंतना, आव्हान प्रस्थ जेला संन्यासी चिंतना, त्यांनी कसं करता सदा हरिनाम सांगू का, नाम जप कर का म्हणून सांगितलं. कळवा. त्यावेळी आम्ही निमकेता पळा हे ब्रह्मचारी गृहस्थ या ब्रह्मचारी आणि वानप्रस्थ संन्यासी हांकां सकट वेळ आसा बा कसलें हरिनाम हे पुरो सांगच्याक. हे गृहस्थांक खंय वेळ तुम्ही सांगता जे हरे कृष्णा करी, हरे कृष्णा मंत्र म्हणायची, कथाय म्हणायची, तांकां वेळ खंय मेळटा? तांकां कसं कसं काम करूं असं तांकां कामां वचूं का, चेडवां पळोवं का, बायल चेडवां पळोवं का, तांकां मस्त तरा आशिल्ले ड्युटीज धर्म अनुष्ठान करूं असं. त्या वेळार तुम्ही हरे कृष्णा केदाय सदा हरी 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 मसालाचे जाता. इट इज नॉट प्रॅक्टिकल. कळवा म्हणून सांगतात. त्यावेळे पळा हे मुख्य जे आशिल्ले की विशय येता सकाळांनी सांगचे की विशय येता. मेल्ला कितलीं जाणां सांगला तुमकेच बा सांगू का आमकां सगळं ताका वेळ आसला. आमी व्हेरी बिसी पीपल. कळवा आमी सगळे कामां वचचे ना, बायल चेडूं सगळें आसता. हे जो आमकां जो सांगिल्लें न्ही बा म्हणून सांगता. कळवा. तशें त्यावेळे गृहस्थांनी तांकां कशी मुक्ती मेळची अशी जाला. हे विषय अत्यंत प्रधान जे आशिल्ले गृहस्थांक हे कृष्णा कशी करचे त्यांनी. आम्ही सगळे गृहस्थ पुरा जे ना the majority of the people, they are gृहस्थास householders. त्यावेळी तांकां हे हरे कृष्ण महामंत्र कशी म्हणचे, कशी म्हणून जाता, कशी वेळ दाखोवचे मेळटा तांकां. सदा हरी नाम कीर्तन करचे. आणि तो फस्ट एक श्लोक आसा पण गृहस्थांक गेले ड्युटीज कसो म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि तो निमी महाराजा लागी राया लागी योगेंद्र आणि परा एक हे सांगिल्लें आसा. कसं म्हळ्यार म्हणजे तरी देवर्षि भूताप्ता नृणां पितॄणां न किंकर वयम ऋणीच राजन. म्हळ्यार हे गृहस्थ मस्त ऋण आसा करून म्हळ्यार जन जन्म जानाय जाल्यार एक तांकां देवां लागी ऋण आसा, ऋषिगणां लागी ऋण आसा, मागीर आमगेले जे बायल चेडवांगेले की परिवारांगेले की तांकां पुराय आमकां ऋण आसा. कळवा. तांकां ऋण आसा आमकां. मागीर आमगे मनुष्य समुदायालांगे ऋण आसा आमकां. हे पुराय मती सुचोवता थंय मती आमकां काम करता, आमी संपादन करता आनी तांकां पुराय वांटून पितरांक मनुष्य समूहांक पितरांक तांकां पुरो आमकां ऋण आसना. आमकां ऋण सुद्दां आशिल्लें आसा.
करभाजन योगेंद्र निमी महाराज संगता बड़ा ये पुराई एक मनुष्यांक एस्पेशली ये गृहस्थांक ये पुराई ड्यूटीस ये पुराई ड्यूटी करोस ये ड्यूटी करतना तानी कशी ये करचे ये ड्यूटी पुराई करतना तंक वेळस वय ना वेळ ना तेमती कसले मी सजेस्ट करते कसं म्हणारी पळा देवश्री भूताप्ता ऋणाम पितॄणाम ना किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गदो मुकुंदम परिहृतगर्थम तवळी सर्वात्मना या शरणम शरण्यम शरण्य जामशल म्हणारी कृष्णाग शरणागती जाल्यारी कसं कृष्ण मला कोण कृष्ण सांगता मम यांशो जीवलोके जीव बुद्धसना मम अंश जीवलोके सक्कड भूत जाले मिगिल अंशद मिगिल शक्ती अदा शक्ती विषयದ मिगिल चुड्डवत आणि पुराय म्हणून सांगता तवळे आणि मिगिल अंशम सांगलारी पूर्ण ज्ञान श्री कृष्णाग आम्ही समर्पण करून आम्ही कर्म करतना सेवा करतना आप अभिची ऋण पुराय तिसुनता म्हणून निमिराजलागी करभाजना योगेंद्र सांगता कळवा तसे आम ये मनांकर कजल्ला तवळे हरिनाम सांगतना आमका आपापीची ये ऋण पुराई तिरवता म्हणता हे श्लोक सांगता भागवतांत श्लोक सांगता तसेच भगवद्गीतेन तो कृष्ण सांगता एक श्लोक असा 18 अध्यायांतो 46 श्लोक सांगता यदा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तम अभ्यक्ष्य सिद्धिं विन्दति मानव सिद्धि परफेक्शन परत या श्लोक तो आम्ही समज मनांकर कजल्ला या भगवद्गीतेच्या आम्ही भगवद्गीता पुराय सांगिलस वाजिलस सकड सांगता सकड वादला कळवा आणि आम्ही प्रवचन दिला भगवद्गीतेच्या पुराय 18 अध्याय लास्ट महिना आम्ही केलेला असा कळवा जनारी 18 अध्यायाचे या श्लोक महत्वपूर्ण आमका आमगेला हे गृहस्थान तुम्हाला आमचं सांगतं कसं म्हणारी येन म्हणारी यत प्रवृत्ती भूतान येन सर्वमिदं ततम मी गेल्या अंश आता हे भूत जाल पुराय 15th अध्याय तो 15 अध्याय 27 श्लोक सांगता मम अंश जीवलोके तुम्ही ऐकलं असं वाजिलं असं आणि मनान केलं असं पुरायस कळवा जलारी आम्ही मनांकर का कसं म्हणारी कृष्ण सांगता मी गेले एनर्जी मी गेली शक्ती आता ये पुरा ये प्रपंचाम पुरा व्याप्ती अनस कळवा कशी ये भूत जाला गेला मुखांत कळवा सकड भूत जाले आम दिले शक्तीने आता काम करतात यदा प्रवृत्ती बुधा येन सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव सिद्धी म्हळ्यार पूर्णता पूर्ण म्हळ्यार परफेक्शन परफेक्शन परिपूर्ण म्हळ्यार कसं जाय म्हळ्यार आम्ही सगळे अंशत पार्ट्स अँड पार्सल ऑफ कृष्णा कृष्णाला अंश म्हणून सांगता आम्ही अंश म्हणून सांगणार कृष्णा एनर्जी शक्ती येता आम्ही सगळे कळवा कृष्णाला आमची शक्ती दिला कसं काम करूंक एक गलांक जन्मारीचे तंगला नियत कर्म म्हणून सांगता का स्वकर्म स्वकर्मणा म्हणून सांगता ते कर्म करून ते कर्मांत असून मिगेले अभ्यर्था म्हणून मिगेले वर्शिप करका म्हणून यान तो या स्लोगान सुगून ये आयडिया काणता सांगता जे वर्क इज वर्शिप म्हणून सांगता वर्क इज वर्शिप कळवा आम्ही काम करचे जाता देवाला पूजा म्हणून कळवा आमगे काम देवाला पूजा म्हण घेतात कळवा तसे सांगतात म्हणून सांग जाल्यार आमकां आम्ही काम करतना आम्ही तर व्यापार जाल्यार व्यापार उद्योग जाल्यार आम्ही काम करचे आता डॉक्टर्स इंजिनियर्स एक तरांचे आमगेले समुदायांचो सुमार जाणां आसता आता हेचे प्लॅटफॉर्मान तूं कितलीगीन इंजिनियर्स आसाचे आनी चार्टर्ड अकाउंट्स आसाचे MBA शिकेले जाण आसाचे संन्यासी येता जवान आनी ब्रह्मचारी आसाचे गृहस्थ आसाचे हे गृहस्थांक तांणी
तांकां आयडिया कसं करा आनी परत सांगता म्हटलें की हरे कृष्णा करी म्हूण सांगता जी आमकां खंय वेळ म्हूण सांगता जाल्यार आमी करचें कर्म कृष्णान दिले शक्तीनच आमी करताची कळवा ते शक्ती म्हळ्यार आमगे संभ्रम भावंत म्हळ्यार आमकां MBA कॉमर्स शिकले जनाक ते बिकळटले म्हळ्यार पार्टनरशीप कळवा जॉयंट वेंचर पार्टनरशीप म्हणटा कृष्णान दिले शक्ती ताजेर आमी काम करता कळवा ते केलें ते इन्वेस्टमेंट ते कृष्णाले आमच्या तावळे आमी एक संभ्रम केले जाल्यार इन्वेस्टमेंट कसं करताची कळवा ताका हें पुराय लँड कॅपिटल आनी लेबर हें पुराय ताका जाव कितें पडा फॉर फॅक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन सांगिल्लें कळवा ते कॉमर्स ग्रॅज्युएट्सांक तांकां पुराय बी कळटा तशें ते संभ्रम कृष्णान ते इन्वेस्ट केल्लें आसा आमकां आमी काम करता कृष्णान दिले एनर्जी येता तावळी कृष्णान दिले एनर्जी कृष्णाक कसले नांव वता आमी कसले दिवचे नाका वता आमी एका व्यापार केले जाल्यार प्रॉफीट आतां 4-5 जण पार्टनरशीप म्हळ्यार या नाजाल्यार दोगांय म्हळ्यार या तावळे कसं ते इक्वल शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑर लॉस अशें ते सांगिल्लें आसा पार्टनरशीप एक्ट प्रकार न्ही मा कॉन्ट्री टू वाट हॅज बीन एग्रीड अपॉन the profit and loss should be shared equally म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें तशें तावळे आमी काम करता एनर्जी कृष्णान सप्लाय केल्ले आमकां तावळे ते कृष्णाक ताजे आमी करतले लाभ बांदू कसले म्हणून कृष्णाक दिवचे नाका तावळे कृष्णा खातीर आमगे काम कृष्णा खातीर आमी करता गेलेले म्हळ्यार आमी वी आर सर्वंट्स ऑफ कृष्णा म्हणून सांगिल्लें आसा मम अंशो म्हळ्यार मी गेले चोडवत आमी गेले पोतत मी गेले सर्वंट आतां आनी पुराय तेंची आमी सांगिल्ले प्रकार तरी काम म्हाका कितें करता गेल्लें जाल्यार आमी ते विसर न्हू आतां आमी आमगे काम करताची कळ्ळें ते विसरून आमी काम करता त्यावेळी आमी कृष्णाक कशी आराधना करता म्हणजे हे कृष्णान दिलेली एनर्जी येता कृष्णान दिलेली येता कृष्णान दिल्लें आमचें काम कळ्ळें कृष्णा खातीर हाजे पुराय समर्पण करता कृष्णा खातीर जाल्यार आमी गृहस्थां अशी आमी बाय चोडवां आनी पुराय आसा आमगेले खर्च्यो काडका न्हू जाल्यार कृष्णान चुकून एक आमची देव गायले ते तूं 12 अध्यायन तूं 10th श्लोकान तूं कृष्णान प्रभू आदरान प्रभू स्वामीन सांगिल्लें आसा पापोटांत कळ्ळें आमी करचे कर्माचे ताजे फळ ताजे एक अंशपुणी कृष्णाक समर्पण करता म्हूण सांगिल्लें आसा तशें आमी केलें जाल्यार कृष्णाक आमी अर्चन केलां म्हण घेता पूजा केलां म्हण घेता दॅट इज वर्शीप म्हणून सांगलां तशें एके गृहस्थांनी आमी काम करतना आलोचना करता आमी काम करचे आमी चोडवां पोशिताची कळ्ळें घर कर चोडवां पळयता हें पळयता सगळें चोडवां म्हळ्यार कृष्णाले शक्ती येता पुराय कृष्णा खातीर आमी आमकां कृष्णाक समर्पण करता आमकां पुराय कृष्णा सेवन समर्पण करता तेच आमगे ड्युटी आमगे कर्म आमगे धर्म म्हणून आमी मारां करता तशी केल्यार आमी कसो सगळे कृष्णा बोध आपापी आमी करता कृष्णा बोधांत आमी कर्म करता खंयची कर्म जाल्यार काम टायम ना थंय मागीर सांगूं जायना आमकां टायम ना म्हूण सांगूं जायना कळ्ळें हे सगळे कृष्णाले सर्वम कृष्णमयम कळ्ळें सगळे कृष्णाले एनर्जी थंय पुराय चलयता आमकां दिल्ली एनर्जी तेंची हे दिल्लेले आमकां देह दिल्लेले कृष्णानाची हे कृष्णा खातीर समर्पण करता गेले तो पुराय हे कृष्णा बोध कळ्ळें हेचे आमी कर्म करता गेल्ले गृहस्थान कळ्ळें आमकां म्हळ्यार आमकां संन्यास येन प्रतांनी कंप्लीट तूं कृष्णाले सेवा आसाची आमकांय कृष्णाले सेवेन तूं आमकां केन्नाय रब्ब वयता ते प्रभू आदरान एका तूं सांगिल्लें आसा कळ्ळें तूं हे कडेन प्रभू आदरान सांगिल्लें आसा नारद मुनी युधिष्ठिराक सांगता युधिष्ठिर महाराजाक सांगता the process of chanting the holy name of the Lord is so powerful that by this chanting even householders grihasthas can very easily gain the ultimate result achieved by persons in the renounced order म्हणून प्रभू आवर सांगता कळ्ळें अंतू नारद मुनी युधिष्ठिराक सांगिल्लें प्रभू आवर कोटकून सांगता प्रभू आवर बुकांत सांगिल्लें तुवें कळ्ळें हें कोट केल्लें तें म्हळ्यार हे आमी संन्यासी पुराय तांच्यान कसले फळ तांकां मेळटा पळय हे हरिनाम कीर्तन करून तशीच आमकां गृहस्थांनी हे मंत्र जप केले जाल्यार तांकां तेच फळ मेळटा म्हणून सांगता कळ्ळें आमी कामांत आसून कृष्णाले विचार करून आसता कीर्तन सांगल्यार कृष्णाले विचार करचे कीर्तनच कळ्ळें कीर्तनच
प्रभू असं तर कीर्तन म्हणा कसं राईट रीड टॉक थिंक आणि कसं कुक अँड ईट फॉर कृष्णा म्हणून सांगा दिस ऑल कीर्तना त्यामुळे आम्ही काम करताना कृष्ण आलोचन करीत आमकां आलोचन करीत म्हणजे काम एनर्जी हें पुरा दिलेलं कृष्णा होता त्यामुळे कृष्ण आलोचन आमकां येता ना ते एक कीर्तन कळवा आम्ही कुक करचे कुकर्स म्हळ्यार आमी पांचे करता कृष्णाक येतरा कळवा आमी उलोवचे कृष्णाक अशी बरें अशी हें आख्खां कीर्तन म्हणून सांगता प्रभू असं आमी सांगता हे आतां कीर्तन म्हणून सांगला रे आमी आलोचन करपाक येतना कृष्णालयाचे आमी उलोवका कृष्णालयाचे आमी बोरोवचे कृष्णालयाचे वाद्योचे कृष्णालयाचे कळवा आमी पांचे करतना कृष्णालय हें करता थोडे कडेन यशोदा माई आनी पुराय धंय घंटीन पुराय कृष्णालय गीत सांगून हें करचे तांणी काम करतना गोपी जन पुराय तांणी काम करतना तांणी पुराय कितें आसता आमगे कितें आसता त्यावेळी तांणी काम करतना कृष्णालयाची विचार करून कृष्णालय गाणी असं करून तांणी कृष्णमयम सकडे कळवा काम तशी तांणी करता तशीच आमच्या गृहस्थांकय आमी काम करतना कृष्णालयाच्या विचारांनी आमकां काम करीत ते आतां आनी कितें सांगता म्हळ्यार एका तो नारद पंचरात्रांचो सांगिल्लो आसा नारद पंचरात्र सांगता कसं म्हळ्यार आतां उपोल गजम कन्फर्म करून घेतलं सांगता आता हांवें सांगिल्लें तांचो सांगता कसं म्हळ्यार त्रयो वेदा षडंगानी छंदांसी विविधासुराः सर्व अष्ट अक्षरांतस्थं यच्छान्यद् अपि वाङ्मयं सर्व वेदांत सारार्थं संसार आर्णवतारणं संसार आर्णवतारणं संसार आर्णव संसार सागर संसार समुद्र हे तारण करूंक जाता म्हळ्यार त्रयो वेदा सांगल्यार तीन कांड वेदाक चलता कर्मकांड आनी कर्मकांड ज्ञानकांड आनी उपासना कांड हे त्रयो वेदम सांगता कळवा त्रयो वेद आनी अंत कसलो आसता छंदांसी ताका छंद म्हळ्यार वेद मंत्र पुरा सांगिल्लो आसा वेद मंत्र कसो विविध सुरा सकट तरांचे सुरा देवगणां देवांक पुराय पूज करता क्रम पुरा सांगिल्लो आसा कळवा हे हरे कृष्ण मंत्र म्हणून सांगल्यार हे आता हरे कृष्ण मंत्रांतू हरे म्हणून सांगल्यार सकट कृष्णा शक्ती पुराय आशिल्ली आमी कृष्णा शक्तीची तांचो मुख्य अंश शक्ती अंतरंगा शक्ती कळवा अंतरंगा शक्तीचेर आधाराणी कळवा हांवें हरे म्हणटना हरे रामा कृष्णा रामा म्हणटना हरे म्हणून सांगल्यार कृष्णाला एनर्जी पुराय जाली तांतू आमी कृष्णाला एनर्जीची कळवा तशी आमकां कृष्णाक आमकां केन्नाय उडगास करीता त्यावेळी एनर्जी आमी कृष्णा दिली एनर्जीनच आमी कर्म करताची कळवा तशी त्रयो वेदांचो सांगिल्लो आसा म्हळ्यार हे हरे कृष्ण हरे मंत्रांतू हरे म्हणून सांगिल्ल्यार कृष्णाला एनर्जी सक्र देवय तांचो जल्लींची सक्र देवय जल्लेची सक्र जीव जाले तांचो जल्लींची मुख्य जानु राधाराणी शक्ती अंतरंगा शक्ती तांचो निवेश जान आसा आनी रामा कृष्णा म्हणून सांगल्यार हेची आनंद आनंद कंद कळवा आनंद म्हणून सांगिल्लो आसा तशी हे वेद म्हळ्यार सर्व वेदा सारांश म्हणून सांगिल्लें ना तांचो हे सकळ वेदाचे सारांशांतू हे मंत्रांतू आसा सांगतना आमकां इतली ते आलोचन करून जे सकळ वेद देवांक आमी आराधना करचे हे मंत्र विंगड विंगड आराधना करचे वैष्णव वेद देवांक आमचो पुरा सांगिल्लो आसा पळय सर्व हे छंदा विविधासुरा म्हणून सांगिल्लो आसा सुरा म्हणून सांगल्यार देव सकळ देवांक आराधना करचे क्रम हे मंत्र हरे म्हणून आसते कळवा सर्व अष्टाक्षर अंतस्थम हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे मंत्रांतू अष्ट अक्षर अंतस्थम म्हणून सांगिल्लो आसा कळवा छंद यच्छान वाङ्मयम आमगे तोंडा आमी जप करतना आमी तांकां पापीचे आराधना करताची पूज करताची म्हणून सांगता कळवा तांकां मात न्ही राधा कृष्णाकय सकळांक ओट्टू पूज करतात त्यामुळे ताजे ते निमते हाका महामंत्र म्हणचे कळवा सकळ वेदाचे सार अंश हे मंत्र हे मंत्र म्हळ्यार सकळ जाले तांतू आमी वेद पठन करचे वयशे कांय ना सकळ बुक पुरा वयशे कांय ना हे मंत्र मात सांगल्या पुरो म्हणून सांगता कळवा तशी सर्व वेदांत सारार्थम हे
हे संसार हे कसं करता संसार अनवतारणम कळवा या संसाराका आमका तारण करून सहाय करता ये म्हणून कळवा तारण कोण दिता म्हणून सांगता हे अशी हे पुरा सांगितलं त्यावेळी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे म्हणून या मंत्रांतू हे पुरा आसा कळवा आमगे विंगड 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 विंगडची देवांक पुरा आराधना करते वैष्णव म्हणून आमचं सांगितलं असं पंजरा या नारद पंजरा या पुरा श्री सांगितलं नाही आमचं प्रभुपादरानं पुरा फोट केले ते पुरा कळवा बुक्स आन पुरा मग सदा कीर्तन कर काम सांगता तो पुरा सांगितलं असं ना बोलताय गृहे ताको वने ताको सदा हरी बोल दाखो म्हणून सांगितलं कळवा तशी सदा केतना गे केते 24 hours आम्ही हे कृष्णालय कसे 24 hours कृष्णालय आणि तो कसे सांगचे आम्ही कसे करचे म्हणून आता प्रभू आदरानं एक सांग सांगितलं असतं केतना एक कोट कर प्रभू सांग कसं म्हणा रे आम्ही एक लोखंडा दंडावर आयर्न रोड आम्ही उज्जांत दवरले राहिली ताका उज्जाचे गुण मेळटा सगळं वेळ येतना ते भायर कांड वेळार ते गुण उगर उगर वता तशे आम्ही कृष्णाला अंश दिला रे विभिन्न अंश आम्हाला कृष्णाचो नाच येता कृष्णाला ಒಟ್ಟು नाची विभिन्न अंशान कृष्णाला ಒಟ್ಟು नाची तशी एका लोखंडा दंडारो आम्ही उज्जांत दवरले रे कशे पडता ताका उज्जा गुण मेळटा तशी जे आम्ही हरिनाम कीर्तन हरिनाम मंत्र हरे कृष्ण मंत्र हरिनाम केन्नाय सांगता आसतना आम्ही कृष्णाला ಒಟ್ಟು वचता त्यावेळी कृष्णाला गुण पुरा पावपी आमकां मेळटा देवाला गुण मेळटा आमकां म्हण कळवा देवाला गुण आमकां मेळटा त्या देवा गुण मेळ्ळा कसो येता देवा गुण मेळ्ळा गुण मेळून आम्ही तीच प्रॅक्टीस करून वतना आम्ही अखेरी आमकां आमचे जीव या शरिरांचो वचचे वेळार आम्ही कृष्णाले उद्गास करतना कृष्ण कसं करता आमकां आमगेले जे देह परतून दिता कसो ते आमगेले देह आध्यात्मिक देह आम्ही हांगा हे भौतीक लोक येतना आध्यात्मिक देह ते दवरना आयलांची आनी ह्या भौतीक देह घेवन भोंवता आमी येता कळवा त्यावेळी आमकां हरे कृष्ण मंत्र आनंद कळवा ते आनंद आमकां परतून मेळचे आमगेला आध्यात्मिक देह आमकां परतून मेळचे वेळार तशी आम्ही प्रॅक्टीस करतना अभ्यास केले कसं येता म्हळ्यार अखेरी आमकां मरणा वेळार कृष्णाला उद्गास येतना कृष्ण सांगता बळा 8 अध्यायी तो 5 श्लोक सांगता बळा अंधकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कळेवरम या प्रयाती समद्भाव यादी असत आमकां कशी उद्गास येवचे आमी प्रॅक्टीस करता अभ्यास केल्यार मात आमकां उद्गास करूं जायचे कळवा तशे हरे कृष्ण महामंत्र म्हळ्यार भक्ती विनोद ठाकूरान हे पुराय आमचो हे भजनान सांगिल्लें आसा कळवा इतले पुराय सांगिल्लें आसा इतले पुराय अर्थ आसा हे भजनान तेच हांव पॉयंट आउट करता सदा हरी बोल दाखो म्हूण सांगिल्लें आसा कळवा केन्नाय आमी कीर्तन करता कोण जाल्यार कीर्तन करता जाल्यार मारता म्हळ्यार आमचो प्रभू सांगिल्लें म्हणके हाजे लोखंडा दंडराव उज्जांत दवरून वचना म्हळ्यार आमी कीर्तन करता रत्ना ताकाच आमी सदां कीर्तन करता म्हूण सांगचें सदां कीर्तन करता कसं येयलें म्हळ्यार आमकां आमगेले आतां उज्जान दवरल्यार तूं लोखंडा दंडान ताजे हें पुराय ताजे मालिनी पुरा वता पळय उज्जांत तशी ती आमगेले पाप पुरा नाशान वता तशी आमी शुद्ध जाता कळवा तशी जेवच्या कितें हें पुराय सांगिल्लें सदा हरी कीर्तन करी कळवा नेक्स्ट श्लोक सांगता कसं म्हळ्यार मागीर सुखे दुखे भुलो दाखो भुलो नाको म्हणून सुख जाल्यार दुःख जाल्यार हे मंत्र आमी विसरून जाय कळवा केन्नाय उद्गास करता बुका कळवा सुख जाल्यार दुःख जाल्यार फुडें आमकां एक मलयाळान तो एक हें आसा कळ्ळें पालंकड कोळो नारायणा पालंकड निट्ट कोरायणा म्हूण सांगलां कळवा आमगे दुःख येतना मात्र आमी देवाला उद्गास करचे सुखा वेळार देवाला उद्गास करनाचे आमी कळवा तशी केन्नाय सूख जाल्यार दुःख जाल्यार हांकां भक्त विनोद ठाकूर सांगता सूख जाल्यार दुःख जाल्यार आमी हें नाम विसरून जे म्हूण सांगता कळवा सुखे दुखे भुलो नाको
केदनाय बदने हरिनाम भो कोरोरेम कळवा आमगेला या अधरा वैरी केदनाय नाम भोर न सुका म्हणून कळवा भोर न सुका केदनाय म्हणून तेच बरोबर सांगितलं असं आणि तिने आमचं सांगतं कसं म्हणारी माया जाले बद्धा होये अचोमिच्छे काजालोये माया जाले बद्धा मला रे मायांतू बद्धजान समी मला गुपसून पळयलं असाची मला आम्ही मायांतू माया म्हणून सांगला रे पळा 15 तो मी ऐकलं असं नवा कसं जालें उद्धमाला मदशाक मच्छुदम प्रावरावियम चंदांस्यस्य पर्णानि स्तम वेदना वेदविद अदच्चोदम प्रसदा तस्यागा गुणप्रबोधा विषय प्रलयम सांगितलं आम्ही शिकिलं असं कळवा या वृक्षच नव्हे वडवृक्ष आणि तू सांगितलंय या वृक्षच नव्हे ते म्हळ्यार मात्र सकाळ पाय वर जावं आशिल्लं आणि ते मात्र ते माया वृक्ष ते कळवा समाशील नाही ते समाशील अस्तित्व ना ताका सावळी ती आध्यात्मिक लोक आशिल्ले यस आध्यात्मिक लोक आशिल्ले वृक्षाचे एक छाया वृक्ष मध्ये आमी सांगितलं असं म्हळ्यार सावळी येत ते सावळी म्हळ्यार कसं जालें आमी सावळी येत ना ते ताका यथार्थ नाही ते आमी शिचम करतना आमगे सावळी म्हापशी आसता सावळीक प्राधान्य ना सावळी काळोख ते सावळी काळोख म्हणटात अज्ञान कळवा ते आशिल्ले नाही ते मा म्हणून ना नत्तिले म्हणून कळवा नत्तिले समाज अस्तित्व ना ताका म्हणून कळवा हे भौतिक लोकांक समाजले अस्तित्व ना ते म्हणून सांगता म्हळ्यार सकट टेंपररी जें आशिल्लें तें पुराय आशयान वता ताका तशें सांगिल्लें समाशिल्लें न्हय तें म्हणून सांगिल्लें समाशिल्लें आमकां आध्यात्मीक जीव जाता तें जीव आमकां मेळपाक जाय हरिनाम केदनाय कीर्तन करता म्हणून सांगिल्लें कळवा माय जाले बद्दा होये अचोमिच्छे काजालोये आनी तुमी गुपसून पडलाची आनी आमी आमकां म्हळ्यार आमी करचें प्रवर्तन कसं जालें भौतीक जें आशिल्लें प्रवर्तन ताका अस्तित्व ना ताका तें केन्ना मेळना ताचें फळ ते निमतें सांगिल्लें तें निश्फल तें म्हणून म्हळ्यार केन्ना तें फळ मेळना आमकां अनुभव करूंक मेळना तें कळवा मस्त एक्सप्लेन करून सांगता वेळ ना आतां जाल्यार ताजें फळ आमकां मेळना म्हणून सांगल्यार ताजे अनुभव करूंक जायना म्हणून तें परमनंट न्हय तें भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसतना अंधवत्व फलम तेषां तद् भवत्यल्पमेधसां म्हणून सांगिल्लें पळय तशी अंधवत्व तें ताका क्षणीक ज्ञान आशिल्लें तें कळवा आमी मेल जाल्यार तें बी गेलें ताजें फळ गेलें तें शाश्वत न्हय तें निष्फळ तें म्हणून सांगिल्लें सांगा कळवा निष्फळ तें एकोना ते पाये एकोना चेतना पाये राधा माधव नाम बोलो रे हे पुता राधा माधव वाले नाव केन्ना जप कराची कसं लागा हे भौतिक लोकांक सगळं मुक्ती मेळका जाल्यार तेंच करता येयल्लें कळवा आमकां मुक्ती आमकां जावका श्वास जें आशिल्लें जीव जाता अशी एक शरीर घेवन आमकां भोंवचें आशिल्लें न्हय आमी कळवा कृष्णा लागे में वचुगा आमगेले पिता कृष्णा लागे में वचुगा ताका कसं करका नाम बोलो रे नाव सांग रे पुता केन्नाय सांगता राब म्हणून सांगता भक्त विनोद ठाकूर आमचे लागीं कळवा माया जाले बद्धा माया जाले बद्धा होय आचोमिच्छे काजल होय एकोना चेतना पाय राधा माधव नाम बोलो रे गाय गोरा मधुर स्वरे हे सांगितलं असं चारीच्या तू सांगता कसं म्हळ्यार जीवना होय येलो शेषा हे जीवन म्हळ्यार क्षणभंगूर जाता नश्वर उगी नाशेवच जाता म्हळ्यार हाका अस्तित्व म्हळ्यार हाजें अस्तित्व स्पॅन ऑफ लायफ टायम इज व्हेरी व्हेरी शॉर्ट कळवा आतां एक युगांत एक तरा आशिल्लें आयुर्धर घेता आतां एक युगांत 100 वर्सां मात्र तें हांगा सांगिल्लें क्षणभंगूर जाता हे जीवना कळवा आनी कसं जालें एक क्षणभंगूर जाल्यार ना बजिले ऋषिकेश हे दोता येदवरी तुवें एक नांव कृष्ण भजन कर ऋषिकेशालें ताणें ऋषिकेश म्हणून अभिसंबोधन केलें आसा कृष्णाक ऋषिकेश म्हळ्यार इंद्रियनाथ कळवा सक्कर इंद्रियावर इंद्रिया कंट्रोल करच्यो ताजे देव इशू कळवा इंद्रियाचे कंट्रोल करचे इशू
इंद्रिया वैरचले ईशत हंग सांगितलं कसं म्हणारी आमची इंद्रियावर कंट्रोल ना आमकां कंट्रोल करूं जायना आर्टिफिशियल जावन कंट्रोल आमकां करूं जावची ना कंट्रोल केल्यार आमकां वायट येता कळ्ळें ताका कसं करका हरिनाम कीर्तन करका आपापीची ऋषिकेशू ते आमगेली इंद्रिया कंट्रोल करता ताका तांगा ऋषिकेशा म्हूण सांगितलें कळ्ळें ऋषिकेशू आमगेली इंद्रियाक कंट्रोल करून दितलो आमी प्रत्येक जें अशें कसले एफर्ट्स करचे वयसना प्रयत्न करचे वयसना ताका सांगितलें तशी ऋषिकेशा नांव आमी कळ्ळें जाल्यार आपापी आमी इंद्रिय पुराय कंट्रोल जाता ते ऋषिकेशा नांव तुवें दुळो कळणी तुवें म्हणणी तुवें कर रातपुता जीवना होय इरो शेषा ना बचिले ऋषिकेशा भक्ती विनोद संत कसं म्हणा उपदेश भक्ती विनोद ठाकूर उपदेश कसं म्हणारी एक बार नाम रसे माधुरे हे नाम रसच ना ते माधुर्य हांगा माधुर्य म्हणून आमी स्टार्ट केलेलें बिगिनींग कळ्ळें हरिनाम ते रसच न्हय ते माधुर्य एक वेळ पुणे तूं पान कर पुता म्हूण सांगितलें कळ्ळें एक वेळ पान केल्यार कसं येता मागीर सोडना तो कळ्ळें ताजे रस मेळ्ळ्यार ताजे मिठास म्हळ्यार ताजी माधुरी मेळ्ळी जाल्यार ताजे आनंद मेळ्ळी जाल्यार माधुरी म्हळ्यार आनंद म्हणून अर्थ आनंद आमकां आत्मीय आनंद जावका ते आनंद एक वेळ आमी आस्वादन केल्यार मागीर आमी सोणाचें तें कळ्ळें मागीर सोणाचें ताका हांगा सांगता चारीच्या अध्याय कितें सांगता कळ्ळें हे मिठास हे माधुर्यच न्हय एक वेळ पुणी तूं ताजें आस्वादन कर पुता म्हळ्यार भक्ती विनोद ठाकूर बरी मोगारी आमकां सांगून दिता कळ्ळें हे पुता न्हू हे रे म्हणून मातो रे बोलो रे म्हणून सांगता कळ्ळें हे म्हणा रे पुता न्हू कितले मोगार म्हणटा पळय आमच्या लागीं कितले मोगार आमकां आमच्या लागीं रिक्वेस्ट करता पळय गिनती करता पळय म्हळ्यार रे म्हळ्यार एका भक्त आले एक प्यूर भक्त आले एक परिशुद्ध भक्त आले एका मनोवन दिले आतां मनस्थिती सांगता म्हळ्यार तांकां सकळ जीव जाला कितले व्हड कारुण्य आसा तेंची तो मोगार सांगता कर पुता कर पुता कर पुता एक म्हणून भजन कर पुता म्हूण सांगता असो कळ्ळें तितले मोगार सांगता असो म्हळ्यार हाजे पुराय इसेन्स कसं म्हळ्यार आमी हे नाम हरे कृष्ण महामंत्र आमी मधुर जावन गाण करका आनी त्या मधुर जावन आमी सांगका मधुर जावन आमकां वेंगडजनां सांगून दिवका आनी तशें केलें जाल्यार आमकां कसं जाता आमगेलें जीवन संपन्न जाता आमगेलें जीवन सार्थक जाता म्हणून सांगल्यार आमकां हे भौतीक जिवना पूर्ण करून आमकां आमगेलें जाण आसलें आध्यात्मीक जिवीत आमकां परतून मेळटा म्हणून हे हाजें सार हे भजनाचें पुराय कळ्ळें आनी तूं हे भजनान तूं हे कृष्णावबोधाचें सकळ प्रिंसिपल आनी तूं सांगिल्लें आसा आनी तूं पुराय निवेश करून आसलें डेपोजीट केल्लो आसता निक्षेप केल्लो आसता हे भजन समाज आमी शिकले जाल्यार ताजे अर्थ केल्यार ते सांगिल्लें भजन आमी मनान करता कळ्ळें मनान केलें जाल्यार आमकां कृष्णा बोध वर्धन जाता वता आनी कृष्णाले उडगासू आमकां केन्ना केन्ना मागीर आमच्या नांतू भरणा वेळार कृष्णाले उडगासू आमकां मेळटा तशें आमकां हे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म कोंकणी भागवत पुराण कोंकणी म्हळ्यार हे प्लॅटफॉर्म हे वेदी आमकां एस्पेशली आमकां हे गावडो GSP गावडो साज ब्राह्मण आमचे गेले हांकां एक सौभाग्य म्हणून सांगता आमकां मेळ्ळेलें आमगेले मुरलीधरन चरण प्रभून आमकां व्हड कारुण्य दाखयलें आमकां एक अवसर मेळ्ळो आसता इतल्या असुलो भजन आमचे एक अवसर आमकां मेळ्ळेले आमी समय युटिलायज करता कळ्ळें त्या सगळ्यांकय आमकां हें तें नांव एक हें केलेलें कसो एक काव्य बरयल्लें म्हळ्यार कृष्णावबोध म्हळ्यार सामुख्य सेवेंत श्रेष्ठ जें आसलें एक सेवा तें दिस सांगिल्लें हांवें सर्वश्रेष्ठतमं क्षेमं कृष्णावबोध प्रचारणं श्री मुरलीधर चरण प्रभु कारुण्यम ये भागवत पुराण कोंकणी
कोंगण ब्राह्मण सौभाग्यम ये संसार सागर तारणम म्हणून सांगितलं कळवा हे संसार सागराक तारण करूं का एक उत्कृष्ट जावन आशिल्लें श्रेष्ठ जावन आशिल्लें एक प्लॅटफॉर्म आमकां भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्म त्यामुळे आमकां आमगेल्या वरी इतल्या व्हड कारुण्य आमकां आमचे वरी मुरलीधर चरण प्रभून दाखयल्लें आसा ते आमी समयाची युटिलायज करता म्हणून तुमी गेले विनंती आनी तो हांवें वळसून सांगचे न्हय मुरलीधर चरण प्रभू कळवा तशी आमी करून म्हळ्यार कोण म्हळ्यार वगळ सुद्दां तांकां प्रायड आमकां कृष्णा बाबा प्रायड तेचे आंगणे कळवा तशें ताका तर सांगिल्लें न्हय हें म्हळ्यार निजे जें आसलें इट इज अ फॅक्ट समाशिल्लें कार्य हांवें सांगिल्लें कळवा तशें कोणाक कसल्याचे निषेध करूं वचून तो कांय ना न्हू सगळें समशिल्लें सत्य जें आसलें कार्य सांगिल्लें कळवा त्यावेळी हे सर्वश्रेष्ठ जें आसलें एका प्लॅटफॉर्मार एक वेद येता ते आमी सगळ्यांनी समाज युटिलायज करता सगळ्यांत म्हळ्यार हे हरे कृष्ण महामंत्र मस्त जना कराना मुरलीधर प्रभू गान सांगयलें आसा भजन कसलें हे मंत्र सांगिल्ले आसा हरे कृष्ण महामंत्र सगळे कडेन जप करयल्ले आसा आतांय करयता आसा आनीक एक्सपॅन्ड जाता आसा कळवा एक्सपॅन्ड जाता वता तशी सगळे भक्त जनांगेले कृष्णाले गुरुले सगळे अनुग्रह तांकां हे मुरलीधर प्रभू आसा आनीक तांकां हे देव कृष्ण आनी सगळे वैष्णव जन आनी आमगेले गुरुजन तांकां शक्ती दिवो सगळे तरांतली बुद्धी ज्ञान भक्ती दिवो आनी आमकां सगळ्यांकय कृष्णा बदांतो आनीक मुखार सुन वचाक आशिल्लें सगळे तरां आशिल्लें प्रचोदन दिवो म्हणून आशा करून हांव आतां समाप्त करता हरे कृष्णा कसले म्हणी तुमकां क्वेश्चन सगळें आसलें म्हणल्यार निंगुयता कळवा कसले तरेन आशिल्लें प्रश्न कसले तरेन आशिल्लें क्लॅरिफिकेशन कमेंट्स हे आसल्यार आतां मागीर निंगुयता ताका कसली वेळ जाता हरे कृष्णा ओट्टू माताजी हरे कृष्णा प्रभूजी बारी लायक करून तुम्ही सांगिल्लें आसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे मंत्राचे एक भावार्थ 4 श्लोकांत कशी आमगेले वैष्णवाचार्य भक्ती विनोद ठाकूरांनी इतले लायकून अत्यंत परिपूर्ण हज्जान वेद सारांशा भितरी घालून आमकां एक कृष्णा लागी सुलभ एक वाट कृष्णा लागी पावच्याक कृष्णाले भावामृतांत आम्ही मुळगून उरच्याक एक सुलभ एक वाट दाखोवन दिले हे एक मंत्र हज्जान ताजे खातीर हे माधुर्य हे मंत्राचे माधुर्य कोण ते मंत्र जप करताची तांकां ताजे माधुर्य अर्थ जाता कशीची ग्रहस्थ असो संन्यासी वारी ग्रहस्थाक बी तितले हक्क असतात तर ताणे हे कृष्ण महामंत्र तर ताणे जप तर केलो तो संन्यासा इतलो पवित्र जाता तागेले कसने रीण खंयचे हाज्यान तो मुक्त जाता म्हणून तुम्ही लायक कोण आमकां समजून सांगिल आशिल्लें आसा ताजवारीची आणि हे कृष्ण हरिनाम कृष्णाले ऋषिकेश नावावरीची तो ऋषिकेश म्हणजे इंद्रियाचे अधिपती ताजवारी आम्ही तर हे कृष्ण महामंत्र सदांच आमगेले रूढींत कोण दवरून घेतले आसा आमगेले इंद्रिय आमगेले कंट्रोलांत उरून न्हू आम्ही लायक आमगेले हे जीवन सार्थक करून घेवचे आता कृष्ण नामस्मरणेन त्याच खातीर हरिनाम सदा आमगेले जिबेर आसका म्हणून तुम्ही लायक करून आमकां समजून सांगिल आसा बारी लायक हे अर्थ जाला आमकां लायक करून तुम्ही सांगिल आसा बहुत मस्त तुमकां धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण आता दीपा भट्ट माताजी वृंदाष्टकम सांगताची ओवर टू यू दीपा माताजी हरे कृष्ण सकड भक्तवृंद वंदन करू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हांनी बरयलेले वृंदाष्टकम म्हणटात गांगे वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, गांगेय चाम्पीयतदीद्विनिन्दे, रोची प्रवाह तपितात्मवृन्दे, बन्धूकबन्धू दिव्यवासु, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, बिम्बादरोदीत्वरमन्दहास्या, नासाग्रमुक्ता द्युतिदीपितास्या, विचेत्ररत्नाभरिणा श्रियादे, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, समस्तवैकुण्ठशिरोमणौ श्री कृष्णास्य वृन्दावनधान्यधाम्नि, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, त्वदार्णया पल्लवपुष्पभृङ्गा, मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जः, मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाणा, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, त्वदीयदूतेन निकुञ्जयोनो, अत्युत्कयोकेलिविलाससिद्धिः, त्वत्सोभगं केन निरोच्यतां तत्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, रासाभिलासो वसतिश्च वृन्दा, वने त्वदीसाङ्घ्रिसरोजसेवा, लभ्या च पुंसां कृपया तवैव, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, त्वं कीर्तसे साध्वततन्त्रविद्भिर्लीलाभिधाना किल कृष्णशक्तिः, तवैव मूर्ति स तुलसी नृलोके, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, भक्त्या विहीनापराधलक्षै शपिताश्च कामादितरङ्गमध्ये, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दाष्टकं या शृणुयात् पठेद्वा, वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्गा, सप्राप्य वृन्दावननित्यवासं, तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः, तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः, तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम,
वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, भारी लाईक करून स्पिरिच्युअली सांगली माताजी, तुम्ही भारी छंद झाले. आता सगळे जनांकडच्या नाव एक प्रभूजी कण तुम्ही कसं तुमगे डाऊट बी आशिल असल्यारी, प्रश्न बी आशिल असल्यारी तुम्ही तुमगेले अनम्यूट करून विचारित नांजाल्यारी मेसेजात बी सांगून विचारित. प्रभूजी तुमका तुमगे डाऊट प्रश्न कसं असल्यारी उत्तर दिताची. कोणाका प्रश्न बी असवे? कोणाका प्रश्न बी असवे? कसं प्रभूजीला तुमका निमगो का जाल्यार निमगो इथं तुम्ही अनम्यूट बी करीत नांजाल्यार मेसेज बॉक्सान तुम्ही घाल्यारी जाता. हरे कृष्ण प्रभुजी. जनरल जाऊन एक क्वेश्चन नॉर्मली येऊचेस प्रभुजी. या देवाला मधुर जावन आशिल्ली ना म्हाका गाय गौरा मधुर स्वरे म्हणलांतू तांतू इतली मधुर जावन असलेरी आत्ता कालांतू इतली मितीन मस्त जनाक गोत्त असूनही भारी बिसी असता सिच्युएशनांतू देवाला नाव काढू जायना म्हणल्यार एक संशय असता. इतली बिसी असतात आणि तांगेल कामां या त्याचकडे कोरनो त्यांची तांक देवाला नाम काढूक एक पंत भारी बिसी शेड्यूल अंतू प्रायोरिटी दिवचे जायना. ताजे कसले बघ्यान तू लाईट दिवचे जाल्यार भारी लायक आशिल्लो तो. तेज प्रभुजी हांव आतां सांगिल्लें म्हळ्यार आमकां भगवद्गीतेन कृष्णान सांगिल्लें अशें कार्य म्हळ्यार कृष्णाकूच तसो कोणाक वेळ अशें ना. म्हळ्यार एस्पेशली कलियुगांतू कोणें म्हाका वेळ ना मरुदा वेळ ना म्हण सांगता पळय तशी वेळ नातले एक युग हें कलियुग. ताका कितें जाता हें नाम सांगित नाम दिलेलें चैतन्य महाप्रभून हे नाम आतां सांगल्या बरो कोणाकय इवन भगवद्गीता वज्जूंकी नैलारी विंगडा पुराण वज्जूंकी वेदशास्त्र पुराण वज्जूंक कोणा वेळ आसा कोणाकय वेळ ना कळ्ळें. ताका कितें आमी काम करूंक काय म्हणा काम आवता पुराय तेज कार्य सांग येता प्रवृत्ती बुधानम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मा तम अभ्यर्च्या सिद्धी मिळते म्हणा. सिद्धी द्यावं का आमकां सिद्धी मेळ काय कसं कर का आम्ही काम काम कामा दिले कृष्णाला हे पुराय म्हणून आम्ही लेखुगा कळवा आम्ही करचे कर्माचे हे असणार कोणाका वेळ नाम सांग ना तू कृष्णा तशी सांगितलं सर वेळ नाम सांग ना ಇದು ಮಾಡಿ आम्ही करचे कामाचे ते कृष्णाक अर्पण कोण कर केले जाता. कृष्णाने भगवद्गीता 9 अध्याय सांगितलं असं पळय 27 श्लोकान सांगितलं असं यत् करोषि यदस्नासि यत् दिगोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम कळवा. सक्कड मक्कर्पण कोण मक्कर्पण म्हणजे आम्ही अर्पण करचे कसं असं तर सक्कड कृष्णानं आमकां दिलेलं जाता. आम्ही जाम कसं केलेलं असं काय ना आमगे जाम कसं लेना सक्कड कृष्णाक अर्पण कोण कर केलेलं जाता. आमगेल्या बायले चोड पुरा कृष्णाक अर्पण कोण कर आम्ही कळवा. सक्कड आमी गेले म्हणून सांगून आम्ही वता असाचे कळवा. आणि वेळ ना म्हणून सांगता कृष्णाला नाव सांगू वेळ नाम सांगता कळवा. तशी कृष्णा नाम कृष्णा त्या सांगितलं चिंता करू आमकां वेळ ना हांवें प्रभुपात्रान एक सांगितलं असं आम्ही काम करता आम्ही बिसी जावन आसाची जाल्यार आमगे वराचे आम्ही लेखेन राबता मानांतू मानांत आमी गेल्या वरा लेखता असाची आम्ही काम करता असाची. तशी वाय कांट वी मेक कृष्णा एज लवर कळवा. तशी चिंता करून हय तशी चिंता करून आमी हे करका पळय कृष्णान दिल्ले ते बरं कृष्णा कितें करता जाल्यार कृष्णा चिंता आमकां आपापय येता तें आमी प्रॅक्टीस करता सेम हे सक्कळे मिगेले बसल्यार कृष्णाला चिंता करूं जायना. तशी एक प्रभू सांगला आमके आमी एका वराले आमगे काम करचे वेळार आमी गेल्या वरार उदास येतना इतले कृष्णाला उदास करून जम काम कळवा. ते कृष्णाला उदास आमी करता अभ्यास करता येतना ताका सांगिल्लें कृष्णा अंत घाले मरण वेळार आमी कृष्णाला उदास येता ते आता सिद्धी म्हणून सांगिल्लें परफेक्शन कळवा. तशी आमकां परफेक्शना आमकां मेळटलें
कळवा परफेक्शन म्हळ्यार आमी कृष्ण मेळचे त्याचं ताका परफेक्शन म्हणजे आमी गेल्या प्रवृत्ती का आमी मेळ केले परिपूर्ण मेळ केले आमी परिपूर्ण जे आशिल्ले देवाला की मेळता कळवा आमी मेळची कशी आमी कर्मांनी आमकां कृष्णाला मेळयता चिंतेने हें केलं आमी कृष्णाला बरयता कीर्तन करीता नाम संगयता सगळें करीता इवन नाम संग कृष्णाली चिंता केली जाल्यार ती पुरो म्हणून सांगता कृष्णाली चिंता कोण आसल्यार अंधकाले म्हळ्यार अंधकाले नारायण स्तुती येता आमकां कृष्णाले घास येता ताका सांगिल्लें आमकां वेळ ना म्हणून आमकां सांगूंक जायना तें कळवा वेळ आमचे करता आमी चिंता करूंक आमकां वेळ ना येतना हे सगळें कृष्णाले म्हणून अशें त्या कृष्णा बोधांत आमी आसले जाल्यार कृष्णाले उद्गासू आमकां आपापी येता कळवा ताका तर आमी प्रॅक्टीस करता ताका तें पुरो आमी करताची कळवा हे भक्ती सेवा पुराय ताजे लेक्चेची हे प्लॅटफॉर्माचे लेक्चेची कसं म्हणल्यार हेंची आमकां कृष्णाले उद्गास येच्या कळवा आमी गेले परमपिता कृष्ण जाय म्हणून आशिल्ले बोध आमकां येवका तें कृष्णा बोध म्हणून सांगता कळवा ते बोध आमकां आसूगा ते बोध आमकां येवच्या खातीर आमी पुराय प्रयत्न करता सगळें कीर्तन करताचे तें करताचे हें करताचे नाम सांगताचे कळवा भजन करताचे ताजे पुराय लक्ष्य कसं जालें कृष्णाक म्हणजे कृष्णालो उद्गास येवच्या कळवा कृष्णालो उद्गास आमकां आसूगा ताका खातीर हें पुराय आमी करताचे कळवा तशें कोणाकय वेळ ना म्हणून सांगून नजे कळवा वेळ ना सांगचे कोण म्हळ्यार तांकां ती इंट्रस्ट ना कळवा तांची इंट्रस्ट ना तांणी भगवदिगांचो की भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रतयसां सांगला म्हणे कृष्णान कळवा म्हळ्यार आमी भोग ऐश्वर्यांचो तांचो आसक्ती नासल्यार भगवदिगांचो आसक्ती आसल्यार कृष्णालो उद्गास केवचे ना आमी सांगता आमकां वेळ ना कळवा आमकां वेळ ना म्हूण सांगता तशें ना ते वेळ ना म्हूण सांगता कळवा ते कृष्ण सांगता प्रभू वाजरो सांगता ते पुराय आनी आज हरिगण पुराय सांगता हेची कळवा आमकां इंट्रस्ट जावं येंचो इंट्रस्ट म्हळ्यार ताका रस म्हणून सांगिल्लें भक्ती विनोद ठाकूर सांगिल्लें ते नाम रस न्हय ते रस ताजे रुची ताजे स्वीटनेस मिठास ते आमी आस्वादन करता मागीर आमी सोणाचे तें कळवा एक वेळ पुरी कर पुत्ता तूं म्हणून सांगिल्लें पळा एक वेळ पुणी तूं कृष्णालें नाम काय रस ताजें आस्वादन करी म्हणून सांगिल्लें तें आस्वादन आमकां मेळ्ळें जाल्यार मागीर आमी वेळ ना म्हणून सांगनाची कळवा वेळ ना म्हणून सांगता सगळें कृष्णालयचें म्हणून सांगताचें कळवा तशें आमकां वेळ ना एक कलियुगांतू कलियुगाचें लक्षण तें वेळ ना म्हणून सांगता तशें आमकां हें नांव केन्नाय मनांतूं सांगूं येता कळवा कृष्णाला उद्गास करीत उद्गासूच केल्या पुरो आमकां मन दिला पळय कृष्णान एक मन दिला हें मन मस्त कार्य करूं जायना एक उद्गास करता कृष्णाले एकाग्र जावन कृष्णाले विचार करता ते कृष्णा भगवद्गीता चूट सांगिल्लें आसता मनमना भवन भक्तो मदयाजी मामस्कुरु कळवा मन करता कळवा तशें मन आमकां आतां खंयचें म्हळ्यार कामाचें म्हळ्यार मन आसना उदय कळवा कृष्णाले आमकां मन उद्गास करून नजो कसलें काम करतना कृष्णाला उद्गास करून नजो तशें आमकां उद्गास करून अभ्यास करता जाल्यार आमकां कृष्णा बोध समाची दृढ जाता हरे कृष्णा आनी कसलें असो जांचो सांगिल्लो कसलेंची चूक आसल्यार सांगता थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी बारी लायक जावन तुमी सांगिल्लें आसा ओवर टू श्रीमती ममता माताजी आनी कोणाक प्रश्न आसले निमगुचे आनी कोणाक मनात डाऊट आसल्यार प्रभुजीले निमगुवीत प्रभुजीनात लायक कोण सांगिल्ले वारी हे मटेरियल वर्ल्ड म्हळ्यार मायेन भरील आसा ते आमकां चड मोग वता शाश्वत आनंद म्हळ्यार कृष्णा नामस्मरण थंय आमकां टाइम मेळना म्हणून आमकां दिसता हे अशाश्वत आशिल्ले कारण आमगेलें मन चड ओडता ते म्हळ्यार माय हे भरील आसा ते माय दूर करता जाल्यार आमी हे कृष्ण महामंत्र सदा म्हणून घेनो हातूंतल्यान आमी पार जावचे जाता आनी आमी शाश्वत आनंद घेवंक घेनो कृष्णा लेगीत वापस वचका म्हण घेनो प्रभुजीन लायक करून आमकां एक्सप्लेन केलेलें आशिल्लें आसा प्रभुजी तुमकां मस्त धन्यवाद आनी आता नरसिंह आरती म्हणून घेनो आमी नरसिंह आरती म्हणटा हांव माताजी एक दोन अनाउन्समेंट करूं आशिल्लें जस्ट हांव अनाउन्स करता मागीर तुमकां सांगात प्रभुजी फाई हिज ग्रेस माधव चरण प्रभू दशावतार स्तोत्र करता आसता आनी तांगेले दशावतार स्तोत्रांत दोन्हीचे विशय सांगता आसा दोन्ही अवताराचे
కూర్మావతార విషయ మిస్కోర్నకాచి 7-10 नागपूर जाता चर्डवाला दशावतार जत्तल जल्लल कुर्ले सेशन सूर जाता था एवची वारो 2 तारीखे का एकादशी एवची शनिवारो ते दोस्तों वो संपूर्ण भगवत गीतेचे पारायण असता ताका नाव दियाची इंटरेस्ट आशिल्ली जाणा माया माताजी ताची कोऑर्डिनेशन ग्रुपान पठयतली आणि विद्या माताजी माया माताजी आणि भारती माताजी ग्रुपा पठयतली आणि नवे मॉड्यूल लॉन्च जाता आसा बालोत्सवाच्या इम्पॉर्टंट श्लोकास फ्रॉम भगवत गीता ताका 9 जणांका तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोंकणी तांकां अट्रॅक्ट जॉइन जावचे संघाची इंटरेस्ट आशिल्ली जणांका ते यूट्यूब वेबसाइट लिंक अंतु थ्रू कनेक्ट करयाची आमगेला ओवर टू यू माताजी थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा हरे कृष्ण आता नरसिंह आरती म्हणता हूं नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनी हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शीलाताङ्कनखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कामा अद्भुत शृंगा दालिता हिरण्यकश्यपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेण कामा अद्भुत शृंगा दालिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद आता तुमगेल सगळ्याले अनुमती घेऊन हांव हे सेशन वाइंड अप करच्याक हे करता आसा वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा।